गोविंद गावडे नाराज असल्याचं तुमचं कसे आहे? नाही, ते भारतीय जनता पार्टीचं सीट नाही तो. पण गोविंद गावडेने हे केले, कमेंट केले की एमजी थंय कॅम्पेन करता ऑपोजीट बीजेपीच्या अगेन्स्ट म्हणून. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? नाही, तशें युतीचो जेन्ना विचार आसता तेन्ना तशें कोणूय फुड्यान एक आनी फाटल्यान एक करूंक शकना, आनी त्या संदर्भात योग्य ती भुमिका पार्टी आसा ती आपली घेतली. म्हटल्यार जो कॅन्डिडेट आसलो तो निवडून हाडपाक गोविंद गावडे सहभागी आसतले. खंयचो तो आमचो MGP जे सपोर्ट केला तुम्ही मीन्स गोविंद गावडेचे तांकां तुम्ही सांगतले और ते स्वतः हय, कॅम्पेनिंग कारण ते दोन्ही कडेन सेम जावंक जाय न्ही. कोणेय तातूंत भितर म्हणजे इवन भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो हांणी जोड पावलानूच आमी फुडें गेल्ले आसा, जाल्यार थंय ताकाय कोणें अपशोपन करचो न्ही आनी ह्या वटेच्यान ताकाय कोणें अपशोपन करचो न्ही, ह्या तत्वाचेर आमी सगळे फुडें वतले. आनी एकंदर ह्या सगळ्या हातूंत भितर जाली हें सुरू जाल्ली आसा, फॉर्म भरपाचें डिक्लेरेशन हें सगळें चालू आसा. त्या हातूंतल्यान भितर आतां तेय सगळे प्रश्न आतां सुटावे जातले. केन्ना नॉमिनेशन तुम्ही पळयतात GNH.